बुधवारा पडिल्ल्या पावसान म्हापशा लोकांच्या घरांनी उदक घुसले। खोळयो पुरिल्ल्यान सगळे उदक तुंबून लोकांच्या घरातले सगळे सामान व्हावून गेले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। राती पाऊस पडलो न्हू, पाऊस पडलो आणि वडसून सगळो लोट येवपाक लागलो। लोट येलो आणि लोट गटार भरले, सगळे गटार भरून गटान उदीक वचपाक हे जायना चान्स म्हणून सगळे हांगासून सोपणां सगळी भरून तेंच्या घरान उदीक, मदल्या घरान उदीक आणि त्यावटेन आमच्या घरान उदीक, इतलें उदक जालें आणि कांय चान्सूच ना उदीक भायर वचपाक। मागीर आमी फाटली दारां ओपन केली आनी उदीक घातलें। इतल्यान हांव पळोवपाक गेलें, वयर म्हटलें कितें ब्लॉक जाला, गाडयो बिडयो कितें ब्लॉक जाला म्हणून उदीक सकयल येता काय म्हणून पळोवपाक जरी आतां इतक्यान हेतून उदीक भरलें, इतको पर्यंत उदीक भरलेलें हितून गॅरेजीन आणि ह्या हितून उदीक भरलें आणि ह्याका हांगासर फुटोळी गेली आणि हे हेचेर पडले। तेन्ना हांव हांगाच आसलें उबें पळयतालें आणि ही घरान आसली सगळीं जाणां बसलेलीं भितूर। उदीक येता ती कितें करतली, चान्सूच ना न्हू उदीक आडोवपाक आणि हे सगळे कोसळ्ळे तेचेर। हे कोसळना बरोबर आमची वयली, मागीर तेंकां बेगीन भायर काडली। मागीर लोक सगळे जमले, मागीर कौन्सिलर येयलो, संदीप फुळारी येयलो, मागीर टोपले येयलो, तेंच्यांनी मागीर सगळे पळयले मागीर आणि ते येवन कोण लोक येवन वाड्यावयले लोक येवन पळोवन बी गेले आणि मागीर उदीक सगळे आसा म्युन्सिपालिटी लोक येवन मातशें साफ बी करून गेले। हांव येयलें काय गॅशी कडेन आसता अशें रांदपाक किचना कडेन, त्या टायमार हांव भितर गेलें त्या चेड्याक उठोवपाक। चान्सूच ना जालो, सगळे गटार सगळे गेले, चान्सूच ना, सगळे उदीक सगळे लॉस कितके जाला? आमचे लॉस सगळे जाल्लो अशें सगळो संवसार 2 लाखाच्या वर जातले म्हणजे मिरसांगो सगळे मिरसांगो अळसाणे पंचवीस बाजारात बसता बाबडी, अळसाणे धापडी 10 किलो अळसाणे, चवळे, मिरसांगो, तांदूळ सगळे 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 तांदूळ न्हू, सगळे गेले। चान्सूच ना कितें उखलपाक कितें करपाक। गॅस गेली, सिलेंडराचे हे गेली, सगळे गेली माझे। कांयच ना, कपडे गेले भुरग्यांचे, कपडे बी कांयच ना, सगळे गेले। ते गटारा सगळे चॉकअप झाले, ते फातरी बी पडलेले। पहिलेच्या पावसाक पासून रस्त्यावरसून उदीक दोपारपर्यंत उदीक वताले, ते उदीक वताले। आता परत राती पावस पडलो आणि उदीक रस्त्यावर घरांनी लोकांनी आमच्या सगळे 3 घरांनी सगळे उदीक भरलें आणि सगळे पारे ती पडले, घर पडले। गटर कारण हे गटारा सारखी साफ जायना न्हू, गटारा साफ करूंक जाय पावसा पयलीं सगळी ही गटारा कांयच करूंक नासली साफ, सगळी तशी चॉकअप जाली, कशी आसली फातरी पडलेली तशी आसल्यो म्हणून हे अशें जालें।